जेजू क्रिस्त ते बोमोगाळ भावानो आणि बहिणीनो, आज आम्ही आद्वेंत काळाच्या निमाण्या पावंड्याक पावल्या. लितुर्जी कॅलेंडरा प्रमाणे सांगचे जाल्यार 17 तारखेसावन 25 तारखे म्हणसर लितुर्जींत वैविध्य आमकां पळोवंक मेळटा. पूण हो चवथो आयतार आद्वेंत असो, सोमेच्या येण्याक तयार करचो. ह्या दिसा आमी त्या आद्वेंत काळाच्या रीत आमी तयार करता. तांतली चवथी वात आमी पेटयता. ही चवथी वात जावन आसा समाधानीची वाच. ह्या समाधानाच्या वातीक आंजांची वात म्हणटा, बरी खबर हाडना येयली वात म्हणटा. विविध नमुन्यांनी ताका उलयता. म्हणजे जेजू येवचो लागींच आसा, चड पयस ना. देखून ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या येण्याक लागशिल्ल्यान तयारी करनासा. मोगाळ भाव आनी भयणी, ह्या चवथ्या आद्वेंतच्या काळार आमकां मेळचो संदेश कितें? जेन्ना जेजू तुज्या काळजांत जल्मता, तुवें वोगी रावोंक जायना. त्या जेजूक तुवें हेरांक तुज्या सेवेद्वारे दिवंक जाय. ही जावन आसा बरी खबर. देखूनच मोरी जावादावी एलिझाबेथेची सेवा करूंक फुडें सरली आनी जुदाच्या गांवाक वचून पावली. आयचे पयलें वचप तुमी पळोवचें जाल्यार ते मिका प्रवादीच्या ग्रंथांतलें वेंचून काडलां. मिका एक धाकटुलो प्रवादी, जेजू जल्मोवच्या 800 वर्सां आदी आसलो प्रवादी. त्या वेळार सगळें इस्रायल 2 वांट्यांनी फाळी जाल्लें. दाविदाचे राजवटकी एक आसली जाल्यार आतां उत्तर आनी दक्षिण म्हणून 2 भाग जाले. 10 कुळयो उत्तराक आसल्यो, ताका इस्रायल म्हणटाले, आनी 2 कुळयो दक्षिणाक आसल्यो, ताका जुदा म्हणटाले. देखून 2 ह्या राजवटकेची आडाळ ते चलताले. आनी ह्या वेळार मिका प्रवादी म्हणटा, जुदांत बेथलेहेम म्हणलें ल्हानांतलें ल्हान. तूं म्हणटाय बेथलेहेमा, तूं ल्हानांतलें ल्हान कनिश्ट जावन आसाय, कुळयामध्ये निमाणे तूं जावन आसाय. देखून तरी पूण तुजे तांदूक जोतलो दाविदाक एक कोंबरो, तुजे तांदूक जोतलो एक सोडवणदार. तो सक्कड कुळयांक सांगात हाडटलो, सक्कड राजांक एकवटतलो आनी असलो सोडवणदार तुमकां मेळटलो. म्हणली बसवणी 800 वर्सां आदी मिका प्रवादी द्वारे आमकां आयकूंक मेळटा आयच्या पयल्या वचपांत. तर मिका प्रवादी जेजूच्या येण्या विशीं सांगता. देखून हे वचप आयच्या दिसा आमी वेंचून काडलां. आयचें दुसरें वचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. हेब्रेवांचो बरयणार अशें म्हणटा, हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां एक म्हणटा, होम बलियो आनी तुज्या पातकांच्या बक्षण्याक जावन तुवें भेटोवच्यो त्यो बलियो, सक्कड बलियो म्हाका नाकात. त्या काळार तुमी जाणात देवळांत मनजातींक बली जावन अर्पिताले. एका कोवड्यातन धਰਨ, एका बोकऱ्यातन धरण, व्हडल्या मनजातीक सयत ताका एक जागो आसलो देवळांत बली भेटोवंक सोदता. तांचें रगत व्हरावन ताचे मुखांतर तांणी देवाक अर्पण करचें आसलें. देखून असलो कसलोच रक्ताचें बलिदान म्हाका मानवनांत म्हणटा सर्वेस्पर देव. आनी म्हणटा, आनी ताच्या बदलाक एक कूड हांवें तयार केल्या. ती कोणाची कूड? ती कूड जावन आसा सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड. सोमेच्या कुडीचें बलिदान तो भेटयता. तुमी जाणात कालवारीच्या दोंगरार ताणें आपणाचे हास्त विस्तारून ताणें आपणाकच निमाणे रक्ताच्या तेंब्या प्रमाण बलिदान जावन भेटयलें. ही निमाणी बली, ती एकच बली हाचेतान आमची सक्कड पातकां धुवन गेली. सक्कड खोटेपण संवसारांत नाश जालें आनी सर्गींची वाट आमकां तयार जाली. देखून समेच्या उतरांनी, समेच्या पावलांनी कोण चलता ताका सस्नाचें जिवीत लाभता म्हणलो संदेश आयच्या दुसऱ्या वचपान आमकां मेळटा. ह्या सगळ्याचें चड म्हत्वाचें जावन आसा आयच्या वांजेलाचें वाचप. आयचो वांजेल तुमी पळया. कसलो वांजेल हो? मोरयेक जेन्ना गाब्रिएल बडवो इस्बी हाडता आनी थंयसर जेजू तिका लाभता. देखून आमी म्हणटा नताळां फेस्त पयलें तयार जाल्लें न्हय क्रिस्मसाच्या दिसा. खंयच्या दिसा मोरयेन गाब्रिएल बडव्याक म्हळें, ताच्या उतरांक सई घालन आपूण देवाची चरण दासी देवाच्या कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हळें. त्या घडये जेन्ना जेजू तिच्या गर्भांत जल्मलो, त्याच घडये नताळां फेस्त तिका स्थापन जालें म्हूण येत. हें जावन आसा पयलो आद्वेंत. मोरये थंय स्थापन जाल्लो ह्या आद्वेंताचो काळ. देखून हो काळ आपणाच्या गर्भांत ही जेजूक स्थान दिता. आमच्या गांवांत कितें जाता आमी पळयता. जेन्ना
दू बळतेराक आयली म्हणत असताना सडाव जावन फुडलो बळतेर पयलो बळतेर जालो म्हणत असताना आवय दवा दावी येता दुवेची साखरी करूंक सगळ्या बळतेरावर रावून तिची साखरी करची ही आदली रिवाज. थोड्या दुवांनी कुळारात वचून बळान जावचे तसली एक रिवाज आसली. तुम्ही जाणात आतांच्या काळार कितें जाता की म्हळ्यार भुरगीं कादर जावन ऑस्ट्रेलियान की गल्फाच्या गावांनी गे अमेरिकांत असतात त्या दळा आवयो थंय वचून तांची साखरी करतात. थोडे कडेन आवय वचूंक जायनातल्या वेळार आवयो मेळनातल्या वेळार तुम्ही जाणात बाल्टीक पुश्ची म्हणून आसता ती वचून साखरी करता आनी तिका गिफ्ट दितात तिका दुडू दितात आनी थोडी तातूंत स्पेशलायझेशन जोडिल्लीं आसात. असले परिसर आयचे आमचे जाल्यार एक बाल्टीची सेवा करची म्हणलें एक चिंताप आदी मागाता देवून आयिल्ले तो एक प्रत्येक काळ एका आवयक आपणा कितेंच करूंक जायना त्या वेळार बाळान जाता आसतना कोणाचो एकल्याचो आदार जाय म्हणलें चिंताप आदी आसलें आतांय आसा. आनी असलें चिंताप मोरयेच्या मोतींत आयलें. आपणाची ती बापूल भयण जावन आसली एलिझाबेथ. सादारण मोरयेची प्राय कितली आसत? मोरयेची प्राय 15 ते 16 वर्सां प्रायाची ती. पूण एलिझाबेथीची प्राय किती आसत? सादारण 50 ते 60 वर्सांची. म्हणजे एलिझाबेथ म्हणटा भुरग्यांक जल्म दिवचो काळ मुदो उतरून गेला आता हांवें बाळ जल्म दिवंक जाय पूण देवाच्या कुशीक ती काल घालून जावन थंयसर आपणातय एक बाळ जल्मता म्हणली ती पात येली आनी तिकाय एक बरी खबर आयली. इशिंतान मोरयेकी बरी खबर आयली आनी तिच्या बऱ्या खबरेन तुमी जाणात एलिझाबेथेक देव बरी खबर धाडटा आनी त्या बऱ्या खबरेतान तिचे ते जल्मोवचें बाळ कोण? तो जावन आसा निमाण प्रवादी. प्रवाद्यांपैकी निमाण प्रवादी जावन आसा जुआंव बावतिस्त. ताका आपणाच्या गर्भान पावून आसली एलिझाबेथ. पूण संवसाराच्या सोडवणदाराकच आपणाच्या काळजांत आपणाच्या गर्भांत वोवन आसली मोरी. मोरी दावादावी येता म्हणून आयचें वाचप आमकां सांगता. दावादावी येता म्हळ्यार अर्थ कितें लागशिल्ली वाटगी. सादारण आमच्या नाजरेंत हांव गलिलियाच्या गांवांत हांव जुदेयाच्या गांवाक वचचें जाल्यार 150 किलोमीटर पयस जाता. हे 150 किलोमीटर पांय वाटेन तांणी चलून वयचें म्हळ्यार सुलाबायची गजाल न्ही. देखून मोरी ही 150 किलोमीटर वाट सोमकून एलिझाबेथेक भेटूंक येता जाकारियाच्या घरा आनी थंयसर आपणाच्या कुटुंबाची आसा एलिझाबेथेक आनी एलिझाबेथ आनी मोरया मदें भेट जाता. आनी जेन्ना ही भेट जाता आसतना एलिझाबेथ खुशेन संतोष म्हणटा देवाच्या आवयन म्हज्या घरा येवचें बाग म्हाका कशें पावतालें म्हूण ती फुमारता संतोष पावता आनी तुवें दिल्लो संदेश म्हाका पावता आसतना म्हज्या कुशव्यातल्या बाळान उडकी मारली म्हणटा. पळया जुआंव बावतिस्त जेजू पयले फावटी वळखता केन्ना तो आपल्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच एलिझाबेथ बरलेली गुरवार पूण मोरी तिचे थंय येदोळसो बाळ जल्मोवची बरी खबर पावल्या. तर हे दोग जाणांची मिलन थंयसर जाता ही जावन आसली बरी खबर. आज आमी पळोवचे विशय कितें म्हळ्यार सेवा. मादर तेरेसा कलकत्ताची म्हणटा क्रिस्त कोणाच्या जिवितांत येता ताणें वगेत रावंक जायना. क्रिस्त हरांक आदवेंत काळार सेवा आनी हुस्को देवाचो हुस्को आनी सेवा आमकां हेरांक पाठोवंक आपोवणें दिता म्हणटा कलकत्ताची मादर तेरेसा. वय इस्त सेवा आनी हुस्को दाखोवन मोरी दावादावी जुदा गांवाक गेली. जाकारियाच्या घरांत ती पावली. एलिझाबेथेक भेटली. फकत भेटून फाटी येवंक न्ही. ती गेल्ली कित्याक? ती गेल्ली आपणाच्या बापूल भयणीची सेवा करूंक म्हळ्यार तेच्या बाळंतेरांत वांटेली जावंक. ताच्या उपरांत त्या भुरग्याचें लालन पालन कर. ताच्या उपरांत ती फाटी येवंक आपणाचे कश्ट चिंती नासतना आपणाचें जिवीत चिंतीत आसतना ती कांय ग्रेस्त न्ही. कित्याक जेन्ना ती आपणाच्या भुरग्याक बाळ जल्म दिता पुर्व क्रिस्मसा दीस तिची सेवा करूंक कोण आसलें? तिच्या बंदनी कोणी मनीस आसलें की फकत मन जातीक आनी गर्दरेच्या गोट्यांत त्या भुरग्याक जल्म दिवचें चित्रण आमी क्रिस्मसा दीस संभ्रमता. पूण आपणाचेंत लेखी नासतना आपणा तें आसलें दुबळेकायी आपणा तें आसलें उणेपण आपणा तें आसलें समस्ये हे सगळे मोतीक धर नासतना आनी एकल्या विशयी चिंचो हुस्को जावन आसा मोरयेचो. तर आज आमकां मेळचो संदेश हे निमाणी वात आमी पेटोवची समाधानाची वात म्हणे. हे समाधान आमी येतय जाल्यार कोण मनीस आपणा विशयी चिंता आनी आपणाक हेरांनी कुमोग करी जाय आपणाक हेरांनी कितेंय दी जाय आपणाक हेरांनी कितेंय बरें करी जाय अशें आमी केदाळ चिंतावंगी त्या वेळार आमच्या कुटुंबाचें समाधान आमच्या मतीचें समाधान आमच्या काळजांतलें समाधान नास जाता.
जेतना आपणाकच विसरून केतना मनीस आनेकल्या विशयान चिंता आनेकल्याच्या बरोपणा खातीर दावादावी वेता त्या दाळा थंयसर समाधान वेता. देवान संवसाराक समाधान हाडलो. महिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशाक संवसारी. कित्याक देवान आपणाचे चिंतिनासतना आपणाच्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडलो. आनी हो जावन आसा पयलो मिशनरी संवसारी आयिल्लो देवाचो एकलोच पूत. ताच्या येण्याक आमी तयारी करून आसा. देखून समाधान तो हाडून आयलो ह्या संवसारी. आज जेन्ना मोरी एलिझाबेथेक भेट करूंक येता ती समाधान व्हरून येता. कित्याक एलिझाबेथ खंडीत जावन कालुबुलो जाल्ली आसतली. तिच्या ह्या उत्तर प्रायर आपल्या भुरग्याक कशें लालन पालन करचें, कशें ल्हान व्हड करचें असली चिंतना तिच्या मतींत आसतना थंयसर एलिझाबेथीक भेट करूंक मोरी आयली. मोरयेचो आदार तिका लाभलो म्हणटा आसतना तिच्या कुटुंबांत तिच्या घराब्यांत निजायकी समाधानाचें वातावरण आयलें. मोरी केदाळे हेरां ते हुस्को दाखयता कोणी सांगून न्ही. पळया जुआंच्या दुसऱ्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा काना नगरी वायन उणो पडला म्हणून मोरयेक खबर मेळ्ळी मात्र. अरे तांगेर वायन ना खंय म्हूण आपणाच्या पुता कडेन सांगलें. तिका कोणी जबाबदारी दिवनातली पूण ती आपणाची जबाबदारी आपणेच घेवन आपणाच्या पुता कडेन सांगून तांचें कार्य बऱ्या रितीन सदचे रितीने पळयलें न्ही. हांगा तशेंच एलिझाबेथीची जबाबदारी तिका नासली पूण ती कोणाचें आपोवणें नासतना कुशेन दावादावी गेली. आमी सबारपटी ताणें सांगलें हाणें सांगलें म्हजो कायदो म्हजी ड्युटी म्हणून आमी कामां करता. पूण जेन्ना मनीस कोणीय सांगनासतना आपणाच्या आप कुशेन आनी एकल्याक वचून पावता. पळया आमकां जैलांत आसल्ल्यांक वचून पळय जाय तांची सेवा करी जाय म्हणून आमकां कोणायकी कायदो आसा की ना. पूण जर तर हांव वेळ कर पावट कर एका जैलांत आसलेल्या कैद्यांक जाल्यार ह्या नातालां फेस्ता वेळार निजायकी एक बरी कर. आस्पत्रेंत वळवळतेल्यांक पिडेस्तांक पळय जाय म्हणून कोणायकी आमकां खात्री कायदो आसा की धाकटेल्यांक नर्सांक आसा आमकां ना. पूण आमचे पैकी कोणी हॉस्पिटलांत वचून आसल्याची भेट करून तांचे कडेन थोडो संवाद करून तांकां थोडो आदार दिलो जाल्यार बरी करणी न्ही. ऑर्फनेजेंत मातेरांच्या घरा आसऱ्यांनी आसलेल्या मनशांक आमी भेट करी जे म्हणून आमकां कायदो आसा की आमकां कायदो ना. जर तर आमी दावादावी वचून थोडो वेळ तांचे सांगाता करशिल्लो जाल्यार निजायकी बरी करणी. तर आमी आज समाधानाची वात पळयता. ही निमाणी वात आमी आमचीच तकी चिंतल्यार ह्या वातीक अर्थ ना. ही समाधानाची वात दानांपैकी दान समाधान म्हणटा. हे समाधान आमी हेरांक दिजे, बंदेंत आसल्ल्यांक आमी दिजे, आसऱ्यांत आसल्ल्यांक दिजे, हॉस्पिटलांत आसल्ल्यांक दिजे, उतर प्रायर पावल्ल्यांक दिजे, अनाथ भुरग्यांक आमी दिजे. असल्यांक हो संदेश आमी दिलो जाल्यार निजायकी आमी आचरण करचो. हो चवथो हप्तो निमाणो हप्तो क्रिस्त येण्याक तयारी करून जाली. क्रिस्त येण्याची तयारी आमी ह्या वरवीं करियत. आमी गरजेन सोगोटो नेकेत्रां नवी मुस्तायकी नवें चिंतप हे सगळें भायलें आचरण जायतें आमी करूंक वावुरता आनी पेसडटा. हर एका फिरगजेंत हर एका कुटुंबांत क्रिस्मसाची तयारी कुसवारांनी जावनूच आसा. ही भायली तयारी बरी हांवें ती काडी जाय म्हूण हांव सांगना. पूण ताच्या सांगता आंतरीक तयारी आमची हेरांक भेट दिवची, हेरांची असो हुस्को जावचो, हेरांक आदार दिवचो असलें वातावरण मरये बरी आमी केलें जाल्यार निजायकी हो चवथो हप्तो निजायकी अर्था बरी निमाणो पावंडो हो पावंडो बऱ्या रितीन आमी संपोवन नतालां फेस्ताची भरपूर तयारी आमी करया. सरीसपूर देव मोरयेच्या गर्भांत आयिल्लोच मोरयेक वगेत रावूंक जालें ना. होच सुमी जेजू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येता आसतना आमकांय वगे रावूंक जावचें ना. आमी दावादावी वचून हेरांची सेवा करचें बरें म्हूण आमकां समेस्तांक लाभो म्हूण मागया. आमीन.